मोगाच्या इश्टांदू, ह्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाची परब समोर उपता आनी परबेची सुटावी दिताना आमी जाणात आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमकां घडये जायते त्रास जातात। हे परबेची समजणी आमी घेवंक सो म्हज्या थोडेच ल्हानशा उतरांनी ही समजणी हे परबेच्या दिसाक तुमकां दिवंक सोदतां। पयले सुवातेर जेन्ना आमी पवित्र आत्मो हाची सडमणी घेतना जायत्या रुपांनी हो पवित्र आत्मो आमी पळयतात, जावं ती वाऱ्याच्या, जावं ती उज्याच्या, जावं ती पाऱ्याच्या, असल्या रुपांनी आमकां ही पवित्र आत्म्याची समजणी फावो जाल्ली आसा। आनी आयच्या परबेक ही समजणी दितना ल्हानशी घडणी वो काणी तुमच्या कानार सादयता। एक पावटी एक दादलो आसलेलो, ह्या दादल्यानूय काजूचें झाड रोयलेलें आनी काजूचें झाड रोयलें म्हणटच जेन्ना ताका बरीं फळां जालेलीं तेन्ना देंवचार येवन देंवचारान म्हणलें, तूं ह्या सगल्या काजवाचें कितें कोत्तलो? आनी तेन्नाच ह्या दादल्यान देंवचाराक सांगलें, आपूण सगल्यो काजो काडटलो, ताजो बरो सोरो कोत्तलो आनी पियेतलो आनी म्हज्या जिवितांत मोजा मारतलो। आनी देंवचारानूय ताचीं उतरां आयकून ह्या दादल्याक थोड्या दिसांनी ताचें काजू सोबें अशें केलें, पयलें येयलो आनी ह्या काजवाचेरूय रोगोत घालें आनी रोगोत घातना पयले सुवातेर एक शेळ्याचें रोगोत घालें, दुसरे सुवातेरूय आनीक राती येवन एका वागाचें शिवाचें रोगोत घालें, मागीरूय ताणें भाव भयणीदो घातना माकडाचें रोगोत घालें आनी निमणेंय नुस्त्याचें रोगोत हे काजवाचेर उडयलें। पुणूय जेन्ना सोरो जालोलो, सोरो केल्या उपरांत हो दादलो पियेलो तेन्नाय दादल्या सोबें हे चारूय गोतो मोनजात्यो दिश्टी पडूंक लागल्यो। पयलोय बरो मेंढरो कसो तो दिसूंक लागलो, दुसरोय पियेल्या उपरांत एक वाग वो शिव कसो तो जालो, तिसरे सुवातेर चड पियेल्या उपरांत माकडा भाशेन उडकी मारूंक लागलो आनी तिसरोय सोऱ्यानूचय हे नुस्त्या भाशेन बुडूंक लागलो। आनी ही गोत भाव भयणीदो म्हजे सोबें आनी तुमचे सोबें जायते फावटी जेन्ना आमी सोरो पियेतात तेन्ना जावंक शकता। आनी हीच गोत हे घडणेंतूय जाली, पूण आयची परब आमकां दुसरेंच कितें सांगता की शिंस जे आसलेले ते सोरो पिवन घडये आठव्यो भासो उलोवंक शकूंक नात, पूण पवित्र आत्म्याच्या बोळान ह्यो आठव्यो भासो ते उलोवंक पावले। देखूनच आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता उज्याच्या रुपान पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो। आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता आमकां सगल्यांक हीच पवित्र आत्म्याची देणी दिल्ली आसात, ती आमी सगळीं सुम्याच्या सेवेक ताजो उपयोग करची गरज आसा। आनी आज शुभ वर्तमानांत जे शीस देवाच्या भिरांतेन आपलीं दारां धांपून आसलेले तांकां जेजू आपले मदें येवन तांकां शांती आनी होच पवित्र आत्मो भासायलेलो दिता। आज आमच्या क्रिस्ती जिवितांत भाव भयणीदो ही परब आमकां दोन वस्तू आमचे सोबें कोत्ता। पयली वस्त ती म्हणल्यार आज देवाचें उतर परगट कोत्तली जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ दर एकल्याक काळजीदारपण फावो कोत्ता। जेन्ना आमकां हेंच देणें फावो केल्लें आसा, हे जायते फावटी घडये देणें आमी आमचेच पासत ताजो उपयोग केल्लो आसा, पूण हें पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगल्यांक सुम्याच्या बऱ्या कामान वावरांत घालूंक आमकां ताजो उपयोग करूंक हें देणें दर एकल्याक फावो केल्लें आसा। ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत जाल्ली आसा। दुसरी वस्त आयची परब पवित्र आत्मो आमचे सोबें कोत्ता ती म्हणल्यार आमी घडये क्रिस्ती जिवीत जियेतना जायती घडये भियेतात। आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत खूब भिरांत आसा। ही भिरांत काडटली जाल्यार आमकां दर एकल्याक भाव भयणीदो पवित्र आत्म्याचें बळ गरज आसा। जेन्ना हो आत्मो आमचे सोबें रिगून आसतलो तेन्नाच घडये शिंसा भाशेन आमी बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावतलीं, देवाचें उतर परगट करूंक पावतलीं। जाल्यार हो पवित्र आत्मो आमचे मदें रिगतलो जाल्यार आमी ताचेर सत मानूंक गरज आसा। म्हणटच ह्यो दोन वस्तू आमचे सोबें जाताना आयच्या दिसा उगडास करुया आनी आमच्या काळजांत घालुया
आमकां सगल्यांक ह्याच आत्म्यान भरलेलें आसा जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत क्रिस्म घेतलेलो. जेन्ना क्रिस्मसच्या दिसान हो साक्रामेंत आमी जोडलेलो त्या दिसाक आमकां सगल्यांक हेच पवित्र आत्म्याचें बोळ दिलेलें आसा. जाल्यार ही परबी उद्देशी मागुया ह्याच आत्म्याच्या बोळान आमी देवाचें उतर परगट करूंक, आमच्या जिवितांत भिरांत्यो आसात त्यो पयस करूंक आनी आमी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमकां ह्या परबेच्या दिसाक आदार आनी बोल फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.